आमी जाणो आमच्या जिवितान आमी कोत्ता वस्तू आनी मागीर त्यो काबार जातात. आतां भुरगीं आसतना आमी म्हणना हितून आमकां सगळें केलेलें जातालें. आमची माय बाय येरां सगळें आमचे पासत कोत्तालीं. पूण तो काळ तसोच उरोना. तो सोंपता आनी मागीर आमी चलोंक लागता, आमचे वस्तूंकी जेवंक लागता, आमी भोंवंक लागता आनी हे भशेन खूब शिकता. भायर भुरगीं आसलीं की ना आमी म्हणजे पयलें म्हणल्यार किंडरगार्टनाक वता. थंयसर म्हणना हितून तें सोंपलें म्हणटच दुसऱ्या क्लासींत वता आमी. पयलीं ती 5वी आनी प्रायमरी सॅक्शनान आसता. तें सोंपलें की ना आमची वाड जाता, आमी फुडें वता. पूण प्रत्येक वाड आमचें सगळें घडटा तेन्ना तें बाकीचें सगळें सोडूंक जाय आनी दुसरें पळय तें पत्करूंक जाय. हे भाशेन आमचेंय जिवीत. आमी ह्या संवसारान आमचें पयण सोंपल्या उपरांत आमी दुसऱ्या फुडल्या जें देवान घडलेलें आसा त्या जिविताक आमी तयार जावंक जाय.